येणाऱ्या 15 ऑगस्टाक आम्ही एक सिंबॉलिक उपोषण दवरपाचें अशें ठरयलेलें आहा. 15 ऑगस्टाक हो आमचो इंडिपेंडन्स डे, देशाचो फ्लॅग होस्टिंग करपाक आमी सगळे जाण आसतले, वेपारी संघटनेचे लोक. पण फ्लॅग होस्टिंग जाल्या उपरांत 15 ऑगस्टाच्या जी चेअरपर्सनाची स्पीच आसतली तेच्या नंतर आमी पिसफूल डिमॉन्स्ट्रेशन करतले. बाजारान सगळी जी बेशिस्तपणां जाल्या तेजेर गेले 3 वर्सां आमी आतां खटपट करीत आसात आनी म्युनिसिपालिटी लक्षच घालिना. आमी सगळे प्रोसिजर्स केले. आमी जनतेक, म्हापशाच्या जनतेक, बार्देसच्या जनतेक, तशेंच गोंयच्या जनतेक हेच सांगपाक सोदता की म्हापशा एकूच एक असो जागो जाल्लो आसा थंय कोणू वेंडर खंयचोय हुबळीसून किंवा धारवाडसून किंवा बेळगांवसून खंयचो मनीस येवन सकाळी फुडें गाडयेन बसून देंवता आनी आमच्या बाजारान येवन समजो थाण मारता आनी आपल्याक जाय तसो वेव्हार करता. आनी आमचे जे वेपारी भाव आसात तशेंच म्हापशांतले गोंयकार, बार्देसांतले, गोंयांतले जे कितें वेंडर्स आमचे लोक जे खटपट करतात आपले वेव्हार करपा खातीर, तांकां एक्चुअली प्रोत्साहन मेळना, तांकां कुशीक दवरले वयता. मनोहर पर्रीकर यांनी म्हापशा मार्केटा खातीर 20 कोटी रुपया एलोकेट केलेले आसात आनी तेजो प्लान अप्रूव्ह जाला, पीडीए कडल्यान अप्रूव्ह जाला आनी आतां काही टायमान ते काम सुरू जातले. पण हे काम सुरू जाता म्हणटकूच सोमतेच आनीक वेंडर येवपाक लागतले. आयतेच तांकां चान्स मेळटलो नवीन बरे मार्केटान बसपा खातीर.